नमस्कार. नमस्कार. एक बॉयजांच्या मंडळान गर्ल्सांच्या बद्दल थोडे क्वेश्चन्स असतात. ते मोस्टली हांवें थोडे व्हॉट्सएपार विचारलेले फ्रेंड्सांक. तेच्यांनी म्हाका थोडेशे धाडलेले. तुका कॉमन क्वेश्चन ते बरोवन काडला. सो म्हाका तुमकां विचारपाक जाय. एक नॉर्मली 18 to 20, 23 म्हटल्यार जाल्यार एक बॉयजांक मोस्टली एक संवय आसता गर्ल्सां वांगडा एक हेल्दी फ्लर्टिंग करपाची. म्हणजे नसतात करपाक बेसिकली थोडे बॉयज आसतात. पळय सो ती कशी करप ते टिप्स मातशी दिया. तुका करपा जाय काय म्हणून करपाक टिप्स दिया. पळय हांव फ्लर्ट करपाक दुसऱ्या वांगडा म्हाजे कडेन तितले जायना. व्हेरी क्लियरली जायना म्हाजे कडेन. फकाणां घेवन हांसप दुसरी गजाल. आनी फ्लर्टिंग इज दोन भशेचें म्हटल्यार ते भशेन हेल्दी फ्लर्टिंग आनी तोनासपणांनी फ्लर्टिंग म्हणटा पळय लायक एक्स्ट्रा लिमीट आसता दॅट इज डिफरंट. आनी स्टार्टिंगूच तूं म्हाज्या लायफान येतलो आनी फ्लर्टिंग करपाक स्टार्ट करतलो तूं तुजी लेवल दाखयता सारकें. हांव त्या मनशा कडल्यान व्हेरी क्लियरली फाटीं रावता. सारकें फाटीं रावता. चॅट करतलें लायक एज इन हाय हाय बाय बाय तशें तूं विचारता तितलेंच सांगतलें खबर. हांव इग्नोर करतलें मेसेजीस. आनी म्हाज्या लिस्टान आसा खूब जाण तशें. हांव इग्नोर करता व्हेरी सारकें इग्नोर करता. सो म्हाज्या हिसपान तो बॉन्ड पयलीं दवरा. तुमी फ्लर्टिंगाचेर पावता. बॉन्डूच ना फ्रेंडशिपाचोच बॉन्ड ना फ्लर्टिंग खंय पुरता कळ्ळें न्ही. सो आनी दुसरें म्हटल्यार थोड्याचें आसता तूं चॅट करपाक लागता नंबर दी तुजो. म्हाका तें परत परत सांगलें न्ही हांव इरिटेट जाता मागीर. म्हाका दिवपा जाय हांव दितलें. हांव कम्फर्टेबल हांव दितलें. म्हाका चॅट करपा आसा तुज्या वांगडा हांव करतलें कळ्ळें न्ही. आतां म्हाजे गर्ल्साकून आय थिंक बॉयज खूब फ्रेंड्स आसा कारण एडवायस दिवपा सपोर्टा बाबतींत खूब सपोर्ट आसा. सो आय वूड लायक टू से हेल्दी फ्लर्टिंग जे मेरेन करपा जाय न्ही एक लिमीट दवरा. फकाणान बरें दिसता तूं इट्स ओके. आतां तुवें कशें म्हटलें आतां आमी पळय इवन नॉर्मल फ्लर्टिंग इज ओके बट एक्स्ट्रा लिमीट जावं नाका. बॉन्ड जाल्यार करूंकच शकना. ऑब्वियसली तूं आतां तुज्या लायफान येयलो तो स्टार्ट करतलो दॅट इज नॉट वे ऑफ. ओके. सेकंड क्वेश्चन असो आहा की हाऊ टू फायंड टॉपिक टू टॉक विथ गर्ल्स. टॉपिक मेनली तूं त्या मनशा वांगडा पयलीं बॉन्ड क्रिएट करपाक ट्राय कर. तूं पर्सनल कोणा वांगडा वचपाक शकच ना. थोड्यांक आवडटा थोड्यांक आवडना. आतां हांव तुज्या घरा कडेन विचारलें सगळ्यांक बरें दिसना. सो ट्राय टू फायंड आउट ते चली तुज्या म्हणजे तुज्या वांगडा कितें शेअर करपाक सोदता फर्स्ट ऑफ ऑल. इंट्रस्ट फायंड करप तेजो. ऑब्वियसली तूं ते भितर खोदनाका बेश्टोच कळ्ळें न्ही. सो ट्राय टू बी फ्रेंडली. ट्राय टू बी रिस्पेक्टफूल. मेनली रिस्पेक्टफूल. रिस्पेक्ट दवरा एक. बेश्टेच खोदून आपल्याचे भितर ते खरेंच बाबा खरेंच तुजे कडेन शेअर करपाक सोदता न्ही ते करतलें. ऑब्वियसली करतलें. तेका दिसता ते बॉन्ड आपल्याला क्रिएट आहा ते करतलें. असो आनी एक प्रश्न की जेन्ना एक अननोन चेडो मेळपाक सोदता बिकॉज ऑफ कितें रिजन आसा चेडवाच्या भितर कितें पळयता स्टार्टींग चेडो कसो आसता कितें समथींग कम्फर्टेबिलिटी लायक तूं त्या मनशा वांगडा कितलो कम्फर्टेबल तूं शकता. बॅक स्टोरीज तेणें कितें आयकलां जाल्यार ते फाल्यां सकाळीं मे बी फुड्यान येवन तुजे कडेन उलोवपाक. थोड्यांक अशें आयकलां की वायब्स चॅक करता म्हणून वायब्स एक्चुअली कितें आसा वायब म्हणटा न्ही हांव ती चड एक्स्ट्रा रावपाची संवय आसता बट थोड्याचे बरे हितून बेसिकली म्हाजी वायब कशी दिसता तुमकां म्हाका खबर ना वायब कितें. हय तुजी वायब हांवें स्टार्टिंगच्यान आमचें जशें इट्स व्हेरी गुड हेल्थ म्हणटा तशें. आतां तुजे कडेन हांव कितें म्हणल्यार म्हाका कोता येता. एक्स्ट्रा जाल्यार हांव सांगलें एक करनाका रे कौशला. एक्चुअली चॅक कशी करता हांव बेसिकली थोडे फ्रेंड म्हाका गाळयो खाता आनी परत म्हणून म्हणटा. पळय ते थोड्या चेडवांक मरे अशें आसता लायक सो ते पयलीं करपाक जाय कळ्ळें. आनी दुसरें म्हणल्यार तूं म्हणटा अननोन चेडवांक मेळपाक गेले अननोन पळय ती लिमीट दवरा पयलीं सांगलां ते भशेन लिमीट दवरा. पयलीं हें करनाका. रिस्पेक्ट दवरा पयलीं आपली. आनी जे मेरेन ते वायब मेळ्ळी लायक तेका फकाणां करता म्हणून कळ्ळी तुका तर तूं ती फकाणां मार. आनी एक्स्ट्रा ते स्वता मारता जाल्यार मागीर वाडय. ओके कळ्ळें न्ही. आनी सरावंडिंगूय चॅक करप गरजेचें. लज करून त्या मनशाक तूं ऑकवर्ड फील करून दिवप. आतां सायडीक कोण 4 जाणां रिस्पेक्टफूल आसतलीं तूं तेज्या फुड्यान तेका त्या मनशा कडेन ती फकाणां मारूंक शकना. ते पयलीं आपूण खंय कितें उलोवप कितें करप हें मेन गरजेचें जाणा जावपाक जाय मनशान. आनी एक असोच की
अशी 8 गजाली सांगा जे तुम्ही ऍक्च्युली चेड्यामध्ये जे कॉमन आसपाक जाय. कॉमन आसपाक जाय. म्हणजे तुम्ही पळयतात पळय चेडो ह्या गजाली जाल्यार चेडो बरो नॉर्मली सो कितें ते गजाली? पळय नॉर्मली म्हटल्यार हांव तो मनीस चेडवांक कितलो रिस्पेक्ट करता पळय ते पळयता हांव. म्हणजे दिदी ताई म्हणपाकूच जाय. हा? रिस्पेक्ट म्हटल्यार दिदी ताई असले दीदी इज समथिंग डिफरंट. दीदी इज समथिंग डिफरंट कळ्ळें न्ही. लायक तुका रिस्पेक्ट एक पळय कशें आसता एक एक्स्ट्रा करून उलयता पळय तो मनीस मनशांक कळटा ते चेडवां बद्दल रिस्पेक्ट ना. कळ्ळें न्ही. ते चेडवां हीच सत्ता तसले आतांच्या चेडवां म्हणजे कळटा हे जे वायगळो हे चेडवांक तेच नजरेन पळयता मातशें कळटा न्हू. सो मेन थिंग म्हाजे हितून रिस्पेक्ट. दुसरें म्हाका करपाक खूब आवडटा. सो आय ट्राय टू चॅट तुवें सुद्दां पळयलां आसतलें म्हाका उलोवपाक दुसऱ्या वांगडा म्हाका चॅट करपाक आवडटा आनी दुसऱ्या वांगडा उलोवप लायक एज इन बॉन्ड क्रिएट करपाक म्हाका आवडटा. म्हाजी फॅमिली करून दवरपाक म्हाका आवडटा. सो इवन आतां म्हाजी स्कूल फ्रेंड्स आतां तुजो हांव नको कशें आहा बट स्कूल सुद्दां कॉन्टेक्ट आसना कोणाचे हितून तरी आपल्या कामांनी बिजी. पण म्हाजे हितून हांव अजून मेरेन खूब जाणां अशी स्कूल फ्रेंड्स म्हाजी टिचर्स म्हाज्यो केजीच्यो आनी त्यो सुद्दां कॉन्टेक्टान आसा. कित्याक आसा हांवें दवरला म्हणून आसा. सांगले बाकीचे गजाली पळय बाकीच्यो म्हटल्यार आय वूड लव टू से अशें आतां तूं स्टार्ट करतलो रिस्पेक्ट दवरतलो मागीर फाल्यां सकाळीं तूं ते बिजनेस घेवन वाट लायतलो तें म्हाका हांव सोडटा मागीर तें म्हाका बॉन्ड ना कळ्ळें. आनी तो उलोवपाक एक बरें आसलें न्ही म्हाका खूब आवडटा. तुका अशें नाका ते गजालींक पेर आवडना. जजमेंट दिता पळय जज करता पळय दुसऱ्याक म्हाका ते मनीस बिलकूल आवडना. व्हेरी फ्रँकली तुका सांगना म्हाका जजमेंट करपी लोक बिलकूल आवडना. कारण जो तो म्हाकाय करता आसतलो बॅक बीच करता तो म्हाका एक आवडना. करपाकू शकता तूं फाल्यां सकाळ तुज्याच करतलो म्हाका ते मनीस बिलकूल आवडना. आनी जो मनीस तुका सपोर्ट करपा जाय पळय तो कसोय करतलो दिसता करता तेजेर. सो आय ट्राय टू कीप दॅट बॅलन्स नाव एटलिस्ट कळ्ळें. म्हज्या मनशाक हांव सगळ्या वांगडा चॅट करता खरें सांगपा म्हटल्यार. तूं म्हणपा शकना की आनी म्हाजें उलोवप थंय पयलां चेड्या वांगडा हांव तशें हांव सगळ्या वांगडा फ्रिली उलयतां. तें पयलां सगळ्या वांगडा फ्री उलयतां. म्हाका ते बॉयीश टायप म्हाका वायब खूब आसा कळ्ळें. एकामेका कडेन अशें मारून उलोवप फकाणां मारून उलोवप ही संवय म्हाका पयलींच्यान आसा. आनी अशें एक थिंग सोडा जे तुमी सांगले ते म्हाका खूब जालें की टॉक्सीक थिंग्स इन बॉयज म्हाका कितें दिसता ह्या गजाली आसपाकूच जायना. टॉक्सीक पळय टॉक्सीक म्हाका एक्स्ट्रा लिमीट पिता तो मनीस आवडना. म्हाका स्वता आल्कोहोल आवडना व्हेरी क्लियरली. सो आल्कोहोल आतांच्या जगान तरी फंक्शनली म्हळ्यार अशें ऑकेजनली लोक पितात. सो दॅट आय वूड से इट इज नॉर्मल. बट जे गोष्टीक आल्कोहोलाची गरजूच ना ते आल्कोहोल यूजच करनाका न्हू. सो म्हाका हे कित्याक हे म्हाजे हितून बसला कारण म्हाज्या फॅमिलीन म्हाज्या घरान कोण पिना. सो म्हाका ती एक वायबूच येना कळ्ळें न्ही. एक म्हाजो पप्पाय पिनाशिल्लो सो आनी म्हाज्या घरान कोण पिना. सो म्हाका तो एक हे आसा म्हाका तो आल्कोहोल पितो मनीस चड एक्स्ट्रा हांव अशें ओतयलां सुद्दां लोकांचें आल्कोहोल म्हाजे क्लोज मनशाचें हांव ओतयलां सुद्दां. इतलें म्हाका राग येता एक्स्ट्रा लिमीट कोणी पीत जाल्यार कळ्ळें न्ही. आनी त्या मनशाक त्या म्हाज्या हॅबिटीक लागून म्हाजे कडेन लोक उलोवपाक सुद्दां अशें नॉर्मली जाता की गर्ल्स केन्ना बॉयजांक एक कपड्या वयल्यान जज बी नॉर्मली करता की बाबा कपडे अशें घालता म्हणटा की हो असो आसतलो तसो आसतलो करता. खूब जाण अशें आसा जे करता अशें न्हेसता हें असलेंच आसतलें चेडूं. बट ते चेडवा फुड्यान वचोन उलोवन तें कशें तें जाणून घेवपाचें खूब गरजेचें. बेश्टेच तूं तें पळोवन कितें म्हणटा आमी बुकाक पळोवन भितरले गजाली आमी जज करपाक शकना. भितर कितें आहा तें पळोवंक शकता बुका कवरां पळयतकीर ना. सो तें करपाची चड गरज. तूं तो मनीस कसो तो आमकां कशें कळटलो. आमी पळोवन म्हणपाक शकना तेका एटिट्यूड आसा. थोड्याचे मरे फेसिंगूच आसता की एटिट्यूड दिसता
बट ऍक्च्युली ती मनशां तशी आसना. बरोबर. इट इज मोर इम्पॉर्टंट. ओके. आणि हाव गर्ल्स आर डुईंग स्टडी स्मार्टली. हांव स्कुलांतली स्टडी ना, ते भायले जे गर्ल्स स्टडी करतात खबर आहा, नॉर्मल से नॉट स्टडी म्हणटा एका वर्ड, बट आमी बॉयज आनी केन्ना आमी गेले न्हू भायर, समज ग्रावंडार सुद्दां गेले न्हू, आमी चारूच गजाली पयतले, शिकतले न्ही पण तुका मागीर कळटा की गर्ल्स येयल्ली पळय, उलोवन आमकां इतले दाखयता की वाटता इतले गजाली आसले. सो स्मार्टली तुमी कशें शिकतात. चेडवांक मरे चालू आसतातूच, बट चेडवांक मरे बारीकसाण दवरपाची खूब संवय आसा. नॉट इन टू टर्म्स ऑफ स्टडींग ओन्ली, बट इवन अबाउट एकामेकाचे बद्दल. ही तेणे आयज हे घातलेले, तेणे आयज ते केलेले, ते अशें करून कितें आयले, ते हें करपाक शकताले न्ही, हे गजालीचेर खूब हें आसा चेडवांक. सो बरे गोश्टी सोडून वायट गजालीचेरूय नजर पडटा. सो आतां तुमी पळय खेळपाक वतले, तुमी कॉन्सन्ट्रेट आसता न्हू तुमचे. भायले गजाली तितून इंट्रस्ट आसना. भायर कोण कोण येयलो, आज तो येयल्लो मरे, खूब हें आसता, इंट्रस्ट आसता. वाय आर डुईंग शो ऑफ एक्स्ट्रा. शो ऑफ पळय, शो ऑफ म्हटलें की हांव म्हणपाक शकता थोडे अशें आसता की आपल्याकूच खातीर न्हेसता. शो ऑफ म्हटलें की पळय न्हेसता की इट इज तूं दुसऱ्या खातीरूय दाखोवपाक न्हेसता आनी आपल्या खातीरूय न्हेसता, क्रिएटिविटी धरून. बट म्हाजे हिसपान तरी आपल्या खातीर मेनली न्हेसचें, मागीर दुसऱ्याचें चिंतचें. शो ऑफ म्हणल्यार थोडी शो ऑफ करता ते मनशां सारकी कळटा. तूं आतां एक धर, तूं तुजी नॅचरल वॉक, तूं ती वॉक धरून दुसरी वॉक चलपा लागत जाल्यार नोटीस जाता काय ना? जातात न्ही ऑब्वियसली. सो तशें शो ऑफ एक लिमिटार दवरप, एक्स्ट्रा तुजे कडेन जायना ती वस्त तो करता म्हणून आपूण करप, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. ओके. आणि हेजेरूच रिलेटेड आनी क्वेश्चन आसा की गर्ल्स न्ही एक्स्ट्रा ओवर मेकअप कित्याक करता? पळय ओवर मेकअप इज ऑल्सो ना क्लियर जाता कळ्ळें तें. एक नॉर्मल जर पर्सन आसा तेंच्यानी मेकअप करता, एक दिसपाक जर ओके आसता, पण थोडी जाणां आय विल नॉट से की ऑलरेडी देवान त्या कृपेन इतली स्किन बरी आसता, नॅचरल लुकू तेंचो इतलो बरो दिसता, तरी ती ओवर मेकअप करता आनी फेल जाता. करेक्ट. आनी जनरली दिसता. सो वाय इट इज सो? सो म्हाज्या हिसपान कितें पळय, मेकअप इज ऑल्सो एन आर्ट ऑब्वियसली. सो मेकअप आर्टिस्ट इतली चलचीत नाशी ऑब्वियसली, तशें नाशिल्लें जाल्यार. सो दॅट इज एक म्हाका स्वताक एक इतले प्रोफेशनली म्हाका मेकअप कळना, कळ्ळें, पण ते कळप व्हेरी नेसेसरी, कळ्ळें न्ही. सो एक पळय फावंडेशन, पावडर कितें ती एक्स्ट्रा लिमिट करून तुका एक्स्ट्रा तुजें नॅचरल स्किन सोडून तूं चड एक्स्ट्रा करप आसना. आनी जंय करपाक जाय थंयच करपाक जाय, कळ्ळें न्ही. तशें. ओके. वाय गर्ल्स टॉक सो मच? कळना. कित्या खातीर हें कळना, उरताली कळटात, बट कित्या खातीर? थोड्यांक संवय आसता ती लायक चड उलोवपाची, थोड्यांक संवय आसता कमी उलोवपाची, थोड्यांक एक्स्ट्रा आतां एक विचार एक्स्ट्रा उलोवपाची एक हें आसता हॅबीट. इट्स एवरीबडीज इच हॅबीट म्हणटा पळय. थोड्यांक एक्सप्लोर जावपाक आवडना, थोड्यांक ओगी रावपाक आवडटा, थोड्यांक लोकांक फुड्यान वचपाक आवडटा, थोड्यांक भितर रावपाक आवडटा, इंट्रोवर्ट एक्स्ट्रोवर्ट. सो आमकां ते लोकां मेरेन मिक्सअप जावपाक आवडटा, सो आमकां ती उलोवपाची संवय ऑटोमॅटिकली जालीच. आनी असो क्वेश्चन की वाय गर्ल्स आर जेलस ऑन ईच अदर? ताका म्हाका कित्याक? पळय आय वूड से येस एक्चुअली आसता, ती खूब आसता हांव म्हणटा न्ही. ना म्हटल्यार तर एक्चुअली आसताच व्हेरी क्लियरली आसताच. कारण ताका लागून म्हटलें न्हू हांवें, बॉयज म्हाजे खूब फ्रेंड आहा, गर्ल्सूय आहा जी कोण म्हाका खरेंच सपोर्ट करता, ती हांव खरेंच म्हाज्या वांगडा घेवन व्हेरी क्लियरली, आनी तें कळटा. कळ्ळें. जेलस कित्याक? जेलस कित्याक म्हणजे कशें आसता खबर आहा, हांव तेवूय न्हेसता तूंय न्हेसता, हांव तेजे वांगडा कित्याक तेजे भशेन कित्याक जावपाक शकना, तेका लागून ऑटोमॅटिकली ती जेलसी येता. बॉयज ऑब्वियसली आमच्या भशेन न्हेसना म्हणजे ती जेलसी ऑटोमॅटिकली येना. मॅचिंग घालतात कपडे, बॉयजांना सपोर्ट करतात, अरे तू जाय म्हाजे ऑब्वियसली, कारण दॅट इज डिफरंट जेंडर इज टोटली डिफरंट न्ही. सो तेच म्हणटा न्ही हांव तुका, जेन्ना चली जेन्ना वांगडा आसता बॅक पिचींग खूब आसता.
आनी हांवें आयकलां गजाली ह्यो ते सांगता. हांव थंय वतालें ते म्हाका तेजे बद्दल खूब सांगतले, ते म्हाका तेजे बद्दल खूब सांगतले. बॅकबिचींग आसपा जायना एक्चुअली. इट्स वर्स्ट. एकामेकाचे धुवन आमकां कांय मेळचेंच ना. आनी एक नॉर्मली पळयलें न्हू जाल्यार केन्ना बॉयजूच न्ही गर्ल्सांक प्रपोज मारतात नॉर्मली. एशो पळयत जाल्यार गर्ल्स कित्या खातीर मारना? एक्चुअली मारपाचें आसता हांवें अशें आयकलां थोडे म्हाजे गर्ल्स फ्रेंड्सां कडल्यान, पण ती मारिनात. वाय सो? आय थिंक आतां तो जनरेशन उरोंक ना. व्हेरी फ्रँकली सेईंग, तूं आतां म्हणटा प्रपोज करिना उरोंक ना. पण मोस्टली मुद्दम रावतात किंवा करिनात, टायम काडटात मे बी. या पळय, इगो इज वन थिंग. तो प्रपोज करूं मेरेन रावता, बट सामकें एक्स्ट्रा लायक करीत ना न्हू, आपूण जावन करता अशें आतां आसा. आनी आतां तूं खरेंच पळयतलो चेडवां खूब फॉरवर्ड पावल्या. हांवें पळयलां स्वता लायक इवन इन टर्म्स ऑफ अशें सिगरेट्स एंड सोरो खूब फुडें पावल्या चेडवां. आनी एक सिंपल असो एक क्वेश्चन आसता की म्हाज्या फ्रेंड्सांनी म्हाका सजेस्ट केल्लो, बट हांव केन्ना सांगूंक पावना बिकॉज म्हाजे केन्ना घडोवंक ना तें, की जेन्ना एक चेडूं रावता पळय स्पेशली एक लॉंग टर्म डिसिजन घेवपा खातीर तूं जायत लायफान आपल्या, ते खातीर कितें सिग्नल्स आसता जे फायंड करतात ती कित्याक म्हणजे आपल्याला काय फायंड आउट करप की म्हाका रावला म्हणून? पळय ते मनीस मरे ऑब्वियसली फाटल्यान तरी दुसऱ्या चेड्यांक ते एक वायब आसता, कळटा ते कोणा रिलेशनान वचचे ना. ऑब्वियसली कोणाक दुसऱ्याक सांगतले हे आपूण अशें म्हणजे लायक आपल्याक कोणाचो तशेंच ना गो, म्हाका तोच जाय गो. कितलो आयज अशी लोक आसा जे त्या मनशा लोकांक आंकवार सुद्दां रावल्ले आसा. थंय मूव ऑन जावन काजार जावन तेगे जालो आसतलो. सो एक मरे मनशाचे मायंडसेट. पण म्हाजे हिसपान तरी कोण पळय मेनली तुजे पेरंट्स अशे लोक आहा जे जीव दिता पळय आतां फालतूपणा. सो म्हाजे हिसपान ते इतले एक्स्ट्रा लिमीट दवरप सारकी न्ही. मूव ऑन जावपा जाय लायफान. एक लिमीट दवरप. त्या मनशाक तुजे पडलेले ना, पडलेले आशिल्ले जाल्यार रावता आशिल्ली. सो पडलेले ना जाल्यार तूं स्वता मूव ऑन जा. सांगप एक सिग्नल जो सुद्दां इम्पॉर्टंट आसता न्ही. तूं म्हाज्या खातीर रावला ऑब्वियसली तो मनीस सिग्नल दितलोच न्ही तुका रावला जाल्यार. खंयच्यान ना खंयच्या तुका आयकपा येतलें अरे तुका ते लायक करता मरे. तर ऑब्वियसली भितर घेवन रावचें ना. आपल्या दुसऱ्या फ्रेंडांक तरी सांगतले. खंयचोच मनीस आपल्या भितर घेवन असले गजाली कोण रावना घेवन. आपल्या फ्रेंडाक तरी सांगतलो, तो मनीस तुका येवन तरी खंयच्यान तरी घुंवळ घेवन तुजे कडेन पावतलें. जे एक्चुअली जे बॉयजाच्या माइंडान क्वेश्चन असतात गर्ल्सांच्या रिलेटेड ते मोस्टली कोण विचारिना. त्या विचारपाचो प्रयत्न केलो पण हांवें जावं नाका की बाबा जे क्वेश्चन्स उरल्या बॉयजांच्या माइंडान नॉर्मली गर्ल्सां बद्दल तुम्ही क्लियर केले आमकां. सो हेका लागून तुमकां थँक्यू म्हणटा. थँक्यू सो मच. आनी एक्चुअली आमी होप धरता एक्चुअली हो स्पेशली आमी डिस्कस केला पळय एक्चुअली बॉयजांक फायदो जातलो. व्हिडिओ पळय गर्ल्सांनी म्हाका ना बडयलें पुरो कित्याक बॉयजांच्या माइंडातले क्लियर केले हांवें. सो थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच.